Ojcze, błogosławocia, bapuj moją andanaka, budia tuja sornaka, Yesus, Haukagut makta, Vikoloi, Murpraketa, Sormocia, Patkantata, Aichanti, Soli Santa. बाबाची आणि पुताची आणि पवित्रात्म्याची नवी Amen. सर्वेस्पो तुमचे सोबे असो तुमचे सोबे असो. मोगाल बहीण बाबांनो आयज देवाची उतार आमकां जेजू आपल्या कार्य स्विकारून बापाची खुशी करूंक तयार जाता. आमच्या दिसपटी जिवितान देवान जें आमकां मिसांव दिलां तें फुडें व्हरूंक कार्य फुडें व्हरूंक आदार आनी कृपा ह्या मिसांत आमकां दर एकल्याक मागून घेवया. आनी ह्या पवित्र रितींत आमी वाडो घेत आसतना आमच्या पातकांची आमी दोग धरुया. सगळीं बाराबर म्हणुया. हांव पातकी सोड पदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यां. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोबड अपराध. हे पासो लागीं सदांच जगवार मरे सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोर पदवेदार तूं आमची गाकलोत करूंक आमची पातकां भोगसूंक आमकां सस्तांच्या जिविताक पावोंक. आमेन. Sonia kakrutko, kakrutko. Krista kakrutko, Krista kakrutko, kakrutko. Sonia kakrutko, Sonia kakrutko, kakrutko. प्रार्थुया. ह्या वेळार आमची मागणी आनी गोरसो बापा मुखार आमी दवरुया. हे मीस आमी भेटयतात सोंपून गेल्ल्या आंतोनियो क्रूस बापान सासनाचें सूख फाव केल्या पुरो म्हूण ह्या मिसांत मागुया. तेच भाशेन आमची मागणी आनी गोरसो उदेक करून आपणाचो वाडदीस समोर उमतात तांचेय पासून आमी मागुया. मागूंक लायलां जीं पिडेंत आसात, दुबेंत आसात, बरी भलायकी मागतात तांचेय पासून ह्या मिसांत आमी मागुया. देवा आमच्या बापा, मनशाची सोडवण तूं निरंतरी करताय. तरी ह्या काळार अदीक भरपूर कृपेन तुजे पोरशेक तूं दादोशी करताय. तुजे हे विचून काडलेले पोरशेचेर प्रसन्न जावन तुजी दोयाळ दीस घाल आनी नव्यान जमलोल्यान आनी नव्यान जल्मूची आसात त्या सगल्यांक तुज्या भुरग्यांक तुज्या मोगान राख आनी सांबाळ. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे ताय आनी पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेतान रासभर चलयता सस्तांच्या सस्तांक. आमेन. एजिकियल प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. सोर्वेस्पोर देव अशें म्हणटा, इस्रायलाची भुरगीं ज्या ज्या देशांत गेल्यांत थंयची तांकां भायर काडटलो. जोळी मोळी शिपडोल्यांत तांकां सोमा करतलो आनी आपल्या काशा देशांत परतून हाडटलो. ह्या म्हज्या देशांत इस्रायलाच्या दोंगराचेर हांव तांचें एकूच राष्ट्र करतलो आनी सोमेस्ताचेर एकलोच राजा राजवट चलयतलो. 2 राष्ट्रांनी आनी 2 राज्यांनी ती दोशी आसची नात. कुड्ड्या देवाची बसवण करून आपल्या नुस्त्या कर्तुबांनी वो दुसऱ्या कसल्याच पातकांनी ती बसवची नात. तांणी जायते पावटी म्हाका नाकारला, तातूंतली हांव तांकां निवारतलो, तांकां नितळ करतलो. ती जातली म्हजी पोरसां आनी हांव जातलो तांचो देव.
दावीद म्हजो सेवक तांचेर राजवट चलयतलो. सगल्यांक एकूच गवळी आसतलो. ती म्हज्यो आज्ञा सांबाळटली आनी हांवें दिल्ले कायदे पाळटली आनी तांचे पोरमोणे चलतली. जो दीस हांवें म्हज्या चाकरा जॅकोबाक दिल्लो आनी ज्या देसांत तुमचे पुर्वज जियेताले त्या देसांत ती जियेतली. ती तांची भुरगीं आनी तांची भुरग्यांची भुरगीं थंय जियेतली सदांकाल. आनी दावीद म्हजो सेवक तांचो फुडारी जातलो. तांचे कडेन एक शांतीचो करार करतलो, सासणाक तोखपाचो करार. तांचेर हांव आशिर्वाद घालतलो आनी तांकां वाडयतलो आनी तांचे मदें सदांकाल म्हजें पवित्र बिडाड करतलो. तांचे वयर म्हजें ठिकाण करून हांव जातलो तांचो देव आनी ती जातली म्हजी पोरसां. आनी जेन्ना तांचे मदें सदांकाल म्हजें ठिकाण आसतलें तेन्ना राष्ट्रांक कळटलें की इस्रायलाक पवित्र करता तो सर्वेस्पोर हांवूच. देवाचें उतोरें. आमचो जबाब जातलो, गवळी आपल्या शेळयांक राखता तसो सर्वेस्पोर आमकां राखता. परतून एकदां म्हणुया, गवळी आपल्या शेळयांक राखता तसो सर्वेस्पोर आमकां राखता. राष्ट्रांनो, सर्वेस्पोराचें उतर आयकून दियात. पयशिल्ल्या चुव्यांक अशें सांगात, जाणें इस्रायलाक शिपडायलोलो तोच तांकां जमा करता. जसो गवळी शेळयांक राखता तसोच तो तांकां राखता. जबाब, गवळी आपल्या शेळयांक राखता तसो सर्वेस्पोर आमकां राखता. सर्वेस्पोरान जॅकोबाक गुलामपणांतलो भायर काडलो. बोलीस राजाच्या चोपकांतलो ताका सोडयलो. सियोनाच्या दोंगरार येवन सगळीं संतोशान बोब मारतलीं. सर्वेस्पोराचें उत्तम देणें भोगूंक ती एकठांय जातली. जबाब, गवळी आपल्या शेळयांक राखता तसो सर्वेस्पोर आमकां राखता. तेन्ना चेडवां आनंदान नाचतलीं. तरणाट्यांक तशेंच म्हाताऱ्यांक खुशालकाय भोगतली. तांचें रुदोन सोंपून तांकां हांव संतोशभरीत करतलो. तांकां बुजवण दितलो. तांचीं दुखाभरीत काळजां आनंदान भरतलीं. जबाब, गवळी आपल्या शेळयांक राखता तसो सर्वेस्पोर आमकां राखता. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. तुमची सगळीं पातकां झाडून उडयात म्हणटा सर्वेस्पोर, आनी तुमकां एक नवें काळीज आनी एक नवें मन घडटा. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. आनी तुमचे सोबे आसूं. सुवावा पोरमोणे जेसू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. जेजून केल्लें तें पळोवन मारयेशी आयलोल्या जुदेवांतल्यान जायत्यांनी ताचेर विस्वास ठेवलो. पूण ताच्या भितरल्या कांय जाणांनी फारिसेवाशी वचून जेजून केल्लें तें तांकां कळयलें. म्हणटूच परम याज्ञिकांनी आनी फारिसेवांनी आपली सभा भरली. ताणें म्हणलें, हो मनीस जायत्यो खुणा करून दाखयता आनी आमी आतां कितें करता? आमी ताका असोच सोडलो जाल्यार सगलो लोक ताचेर विस्वास दवरतलो आनी रोमी अधिकारी येवन आमच्या देव मंदिराचो आनी आमचे पोरजेचो भस्म करतलो. तांचे मदलो एकलो कायफास नांवाचो त्या वर्साचो परम याज्ञीक आसलो. ताणें तांकां म्हणलें, तुमी कांयच समजनात. सगळ्या राष्ट्रांचो भस्म जावचे परस पोरजे पासत एकलोच मेल्यार अदीक बरें म्हूण तुमी समजनात. हें ताणें आपल्याच मनांतलें म्हणलेलें ना. पूण त्या वर्साचो परम याज्ञीक कसो ताणें अशें बाकीत केलें की जेजू पोरजे पासत मरचो आसा आनी न्हूच पोरजे पासत पूण देवाच्या आयज पयस शिपडलोल्या भुरग्यांक जमा करूंक एक करचे पासत. त्या दिसांत हांव ताका जिवेशी मारूंक ते येवजिताले. देखून जेजू जुदेवां मदें उक्तेपणी भोंवून आसलो. पूण थंयसरल्या भायर सरून अन्या लागीं असल्या प्रांतान एफ्रायम नांवाच्या शारांत गेलो. थंय आपल्या शिसां बराबर रावलो. जुदेवांची पास्कांची परब लागीं पावली. आपली शुद्धी करूंक जाय तो लोक गांवांत जावन जेरुसलेमाक गेलो. ती जेजूक सोदतालीं आनी देव मंदिरांत एकामेकाक म्हणटालीं, तुमकां कितें दिसता, तो परबेक येतलो की ना?
जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे वखाणी तुका क्रिस्ता. देवाची आयज पयस शिपडलोले भुरग्यांक जमा करूंक तो बावरलो. प्रत्युशा भयणी बाबांनो, 2004 ह्या वर्सा पॅशन ऑफ क्रायस्ट हें चोल चित्र भायर सरलें. हें आमी जायत्यांनी पळयलां आसतलें आनी ताचेर आमी जायतें लक्ष घालून ह्या पिक्चरांत आमी जायते देखावे जेजूच्या जिविताचेर आमी पळयल्यात. अदीक करून ताच्या कोश्टा मोन्नाचो देखावो. आतां हो एक्टर जो जेजू त्या पिक्चरांत जाल्लो ताचें नांव जिम कावियेझल. आतां ह्या मनशान हें पिक्चर कोत्ता आसतना ताका जायतें कितें सोंसूंक पडलें. तो जेजू जाल्लो खरो, पूण सोंपेपणी ताचें एक्टींग जेजूचें एक्टींग करूंक ताका सोंपेपण जालें ना. म्हणटात की ताका निमोनिया जाल्ली. जेन्ना तो खुर्सार मोत्ता आसतना जेजूची सीन कोत्ता आसतना ताका जायते कोस्ट आनी बडबडे सोंसूंक पडले. न्युमोनिया जावन ताका थंडी जावंक लागली. ताचे लागीं उलोवंक जायना जालें. जायते फावटी आंग शिरशिरतालें. जे कुरीस तो घेवन गेल्लो त्याय कुर्साचो बारान ताचो एक शोल्डर डिसलोकेट जाल्लो. पूण हे तरेन आख्खें पिक्चर ताणें शेवटी सोंपयलें. आनी सोंपयता आसतना ताणें म्हणलें, इट वॉज नॉट अबावट द मुवी बट इट वॉज अबावट द मिशन. ताणें म्हणलें, इट वॉज नॉट अबावट द मुवी बट इट वॉज अबावट द मिशन. प्रत्युशा भयणी बाबांनो, ताणें म्हणलें हें न्हूच फकत एका चोल चित्रा पासून हांवें केलां, पूण हांवें केलां तें म्हणल्यार जावन आसा देवाचें कार्य सोंपोवंक. प्रत्युशा भयणी बाबांनो, ह्या पिक्चरा वरवीं जायत्या जाणांनी आपलो भावार्थ परतून रिवायव केलो. जायते जाणां धर्म सोडून गेल्लीं, पूण जेन्ना ह्या पिक्चराचेर तांच्यांनी नदर घातली, जेजूच्या कोश्टांचेर तांच्यांनी नियाळ केलो, ह्या पिक्चरा वरवीं भावार्थ तांकां फावो जालो. आयज आमी पळयतात जेजूय आपलें कार्य फुडें व्हरता. फाल्यां तावन आमी जाणात जेजू आतां आपल्या कोश्टांचें हें सातोळो सुरू करतलो. आनी ते पासत आयचो हो देखावो जर आमी बारीकसाणेन पळयल्यार जेजून कितें केल्लें काय, जेजून केल्लें तें पळोवन आमी वाचलां, पूण आमकां स्पश्टपणी तुवें सांगोना कितें केलें. जेजून केल्लें तें म्हणल्यार लाजराक ताणें पुनर्जीवन केल्लो. आनी आतां लाजार पुनर्जीवन जाणा खुणा जाल्ली, व्हडली मिलाक जाल्ली. मेल्लो मनीस नव्यान जिवन जाल्लो हें पळोवन जुदेव भियेल्ले. कारण हो मनीस जर आमच्यावन अदीक फामाद जालो जाल्यार रोमी अधिकारी येवन आमचो भस्म करतले. आमकां आनीक जिवंक दिवचे ना, आमचे देव मंदिरी फोडून उडयतले. आनी ह्या पासत ते भियोन जेजूक नाटक करूंक सोदतात. आतां जेजूक खबर नासलोली काय आपूण जर ह्या मनशाक जिवन करीत जाल्यार आपणाक हें असलें मरण फावो जातलें. जेजू जाणा आसलोलो, पूण आपलें कार्य सहार करूंक तो लाजाराक जिवन करता आनी आपल्या मिसांव फुडें व्हरूंक जेरुसाल्याक परतून तो येतलो. आमकां थंय मेळटा तो परबेक येतलो की ना, येतलो. आनी अदीक करून जेजू ते परबेक वेता आनी परबेक जावनूच ताका खुर्साचें मरण उपरांत फावो जाता. प्रत्युशा भयणी बाबांनो, जेजून आपलो वावर करता आसतना बापा जस्तेमनीच्या मोळ्यान म्हणलें, बापा जाता जाल्यार हें पात्र म्हज्या वयलें काड, पूण मोय म्हजी खोशी तुजी खोशी. बापाची खोशी करूंक तो वावुरलो. आपलें कार्य ताणें फुडें व्हेलें. आयच्या पयल्या वाचपांत आमकां इजिकेल प्रवादी हेंच कितें सांगता, आपले पोरजेक देव केन्नाच साणयना. कितलीं ती पोरसां ताची वायट रस्त्यार गेल्लीं, ताचे सरशिल्लीं कोडसरलोलीं, देव आपले पोरजेक साणिना. देव आपले पोरजेक सांबाळटा, राखता आनी तांकां परतून आपणाचे वेंगेन घेता. जेजू वरवीं देवान आमकां दर एकल्याक आपले वेंगेन परतून घेतलीं. हीच करपा आयज आमी आमच्या जिवितांत जियेत आसतना आमकां विचार करुया, देवान जिल्लें कार्य आमी कोण भाशेन सहार करतात काय. आमच्या दिसपडी जिवितांत देवाची खोशी करूंक आमकां कितली कठिनाय येता काय. थोडे फावटी भोव थोडे कोश्ट आमकां सोंसूंक आगोडा येता, पूण आयज देवाचें उतर आमकां म्हणटा, जर देवाच्या पुतान जेजून आमचे वासोद इतलें सोंसलें, आपल्या मोन्नाची आदींच फुडें तयारी केली, जाल्यार आमी आमच्या जिवितांत येतल्या कोश्टांक आव्हानांक फुडो करूंक ह्या आयच्या दिसा देवाचें उतर आमकां उलो करता. तरी आमी सांत वाडो घेता आसतना हीच कृपा आमकां दर एकल्याक मागून घेवया. वेळार आमी गीत गावया. गिताचो अंक C15. ताका आमी जबाब दिला,
जबाब जावंदी जिविताचो मोगान केले पेटोलेचो बापा तुझे उतर मानता मोगान तुका जिवीत भोगता बापा तुझे उतर मानता मोगान तुका जिवीत भोगता मोशे बाबूनो मोशे आनी तुमच्या बलिदान स्वर पदवीदार देव बापाक मानतात असले सा म्हण मागात हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या न्याक्य पवित्र सभेच्या देवा सर्वेस्पर मानून घेवं. स्वर पदवीदार आनी सासनांच्या देवा तुझ्या नावाक उत्सारूंक पवित्र स्नान घेतल्या नवें जिवीत दिवच्याक सासनांच्या जिविताक तूं तयार कोताय. तुझ्या साकराची ही दानां आनी मागणी मानून घे आनी तुजेर विस्वास दवरतल्यांचे अंतरेक सुफळ कर आनी तांची पातकां धुवन काड. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. आमची कालसां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय वार्ता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदवीदार आनी सासनांच्या देवा सोर कालियान सोरताय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो निटीचो आनी आमच्या फायद्याचो नवी करूंक आमची मनां शुद्ध करूंक आमची काळजां फावो करताय. आमकां भुरग्यांक तुज्या हो नवो काळ सोडवणेचो आमच्यो वंदावण्यो दामावून तुजी चाकरी करूंक निर्बोळी काळजान भरताय तूं आमकां नव्या बळान. सोरतल्या वस्तूंक फावो तें मोल दिवन सोरनात असल्या वस्तूंचेर दवरूंक आमची काळजां बापाच्या मोगान शिकयताय तूं आमकां. देखून सगल्या दुता भोगता सांगाती तुजी स्तुती करून निरंतरी दिनवाशी काळजान आमी गायता. Dolbarazo sorvespor tu Surgani sonsar bola Tuja voibova Usorgi tu caso eso Usorgi tu caso eso Sorvespora cena vieta Sorvespora cena vieta Taka soy Taka soy Usorgi tu caso eso Usorgi tu caso eso आमी तिसरे महाप्रार्थना घेतलो. बापा खरोच तूं पवित्र आनी सगळी तुजी रोचना तुका वाखाणटा कित्याक तुजे तावन जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता आमच्या सोम्या वरवीं पवित्र आत्म्याचे सोक्तेन सोर जीव आनी पवित्रपण उपजता. उदेती तावन दोस्तोम ते पर्यंत तुका एक निर्मोल भेटोवणी कोचशाक एक काशा पोरसा तूं समयत आसाय. देखून बापा कालतेपणी आमी ह्या मागणें करता तुका भेटोवच्याक आमी हाडल्यान ती देणी त्याच पवित्र आत्म्या वरवीं तुज्या पुता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगोत जावच्याक तूं पवित्र कर. ताचीच आज्ञा पाळून आमी हो संस्कार समोरमता. तो बरा दिन जालो ती राती ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही मोशी कूड तुमचे वासोद समोर पोंची. तेच परी जेवण जातोच ताणें कास घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सोमेस घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कोराराचें रोगोत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे वासोद आनी सोमेस्त मनशा वासोद तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात.
Zawartacu good porgochuja. Jesu ami odokata ani ekachitle pireta title bati tu voivovaneso ami tuje moro gorgota. बापा आमचे सोडवणी पासो तुझ्या पुतान सोस्ट्रोल्या कोस्टा मोन्नाचो ताच्या आनंद बरीत पुनर्जीवनपणाचो आनी स्वर्गात सोडण्याचो आमी भोक्तीपणी उगडास करता आनी तो परत येतलो म्हूण ताची वाट पळोवन आसा. देखून आमी उपकारी काळजान हें जिवीत आनी पवित्रपण दिता तें बलिदान तुका समर्पिता. जे बोलयेन आपल्या मोनान आमकां तुजी इश्टागत जोडल्या तीच बोली आतां तुजी पवित्र सभा तुका भेटयता. तिचेर तुजी दयाळ तिस्कार आनी तुज्या पुताची कुडींत आनी रोगतान पोसताय तांकां त्याच पवित्र आत्म्यान बोर आनी जेजू सोबे एक कूड आनी एक आत्मो आमी जावंक नेरमी. तुका भेटयल्लें सासनीक दान तूं आमकां करूंक आनी अशें देवा माई बोबा गिवंत आंकवार मारिवच्या सांजुजे तुज्या बागिवंत धर्मदूता आनी वैभवी रोग साक्षा सांजुसे वास आनी सोमेस भोक्तांच्या सांगाता तुवें विचून काडलोल्यांच्या दायजान आमकां वांटो मेळूं. तांचे विनवणेचो आदार आमकां निरंतरी मेळटलो म्हूण आमी विस्वास दवरता. बापा हे बोलये वरवीं आमकां तुजी इश्टागोट मेळ्ळी. तुजे वरवीं सगल्या संवसाराक शांती आनी तारण फावो कर म्हूण आमी मागता. तुज्या चाकरा फ्रांसीस आमच्या बागिवन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गोवली बापा, सिमा आमच्या आदारी गोवली बापा, पवित्र सोबीच्या सोमेस्त गोवळ्या आनी दोर म्हणयारा बराबर तुज्या पुतान तुका जोडून घेतलोले सगले पोरचे सांगाती ह्या संवसारान वाटसुरे तुजे पवित्र सोबेक भावार्थान आनी प्रितमोगान तीर कर. तुजे हुजीर तुवें एकठांय केलोले ह्या तुजी कुटुंबाची मागणी दोयेन आयकून घे. कोनवाला बापा संवसारान शिपडलोल्या तुज्या भुरग्यांक दोया करून तुजें थंय एकठांय. आमच्या मेल्ल्या भावा भयणीक आनी तुज्या इश्टागोतीन त्या संवसारान अंतरलोल्या सोमेस्तांक मोयपासान तुज्या राजान घे. थंय आमी तुजी मोहिमा भोगूंक सासनांक दादोशी जातोल्या म्हूण आमकां बरवासो आसा. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं ताचे उदेशी सगल्यो बऱ्यो वस्तू तूं संवसाराक वांटून दिताय. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्मेच्या एकवटान सोरपोत बेदार बापा सोरबंदोन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासनाक आमेन. आमच्या सोडबोंडाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलोलें प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां तायलेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून हे जिवितान सोबस्का आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडबोंडाराची येसू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान अंतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी सासनाच्या सासना. सोम्या जेसू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सोबेच्या बाबार्थाचेर दिसकाळ आनी तुजे गोसे प्रमाणे तिका शांती दियान तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेतान रासवड चलयता सासनाच्या सासनाक आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शेडे संवसाराचे पाप काडले आमची काकूट कर. देवाचे शेडे संवसाराचे पाप काडले आमची काकूट कर. देवाचे शेडे संवसाराचे पाप काडले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळीच्या शेवणाक आपयल्यान ती आमी सोगली सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका पावना पूण तुज्या एकाच सुरान म्हाका भलायकी मेळटली. जेसू म्हाका तुजी गरज सुखे सोमनी जशें उदक तुज्या दिव्या बोर भिजलेचे यंत्रांक चोरून बोडुवेचे तुज्या दिव्या बोर भिजलेचे
jądram solo wolumycie. Duże Boga, jak nasi na Bożycu, ani podwi. Duże Boga, jak nasi na Bożycu, ani podwi. Mikał Jezu, unakarsa, della ponti, della vine. Catulolo, rucacano, vigololo, curisano. Catulolo, rucacano, vigololo, curisano. Tuže Bogo, jak naživi, na Božicu ani podvi. Tuže Bogo, jak naživi, na Božicu ani podvi. Jesu maka tu saunasai, oronakno sładik mana. Dio porceso uciekamo, Izraelacie korpa udo. Dio porceso uciekamo, Izraelacie korpa udo. Tuže Bogo, jak naživi, na Božicu ani podvi. Tuže Bogo, jak naživi, na Božicu ani podvi. सगळीं विरावया. प्रार्थुया. मोहिमेबोन देवा आमच्या मोगाल बाबा जेजूच्या बोबोबीत रोगताच्या जेवणान तूं आमकां पोसताय. ताचे वरवीं देव स्वयंबाची आमकां वाटेली कोर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवे आमेन. सोर्बेस्पो तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. सोर पदवेदात देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाक देव सगळ्या बोला तुझ्या उच्चारोत्म्या मोहच्या ओनूत मायेचो तुझे मायेचो सगळ्या बोला तुझ्या उच्चारोत्म्या मोहच्या ओनूत मायेचो तुझे मायेचो
तुझे मायेचो नोमा 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 मारे नोमा 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 मारे